नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभुणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। साटरेच्या रानांत परतून पेटलो उजो। नौदळाच्या हेलिकॉप्टरान चालू आसा उजो पालोवपाचें काम। मोर्ले गडार लागिल्लो उजो वाडिल्ले गरमेक लागून लागिल्ल्याचे मोर्लेचो सरपंच अमित शिरोडकराचें म्हणणें। उजो पालोवपाक थळाव्यांनी केली रान खात्याक मजत। पेडणे म्हालांतली उदका टंचाई बेगोबेग कमी करची रेव्होल्युशनरी गोवन्साची भौशीक बांदकाम खात्याकडेन मागणी। आरजीचो अध्यक्ष मनोज परबान घेतली पेडणे वाठारांतल्या भौशीक बांदकाम अधिकाऱ्यांची भेट। कोविड सानुग्रह मजती खाली 13 घराब्यांक मेळटली 2 लाख रुपयाची आर्थीक मजत। मयेच्या आमदारान संबंधीत घराब्यांक वाटली मंजुरी पत्रां। मोर्ले वाठारांत होळये उपरांत मनायली करवल्यांच्या पुजेची परंपरा। ढोल ताशाच्या गजरात गांवचे जाणटे नेणटे तशेंच तरणाटे जाले सहभागी। आनी होळयेच्या उपरांत कापोर्डे वाठारांतल्या थळाव्यांनी मनायली घोडेमोडणेची परंपरा। चोरोत्सवाच्या उपरांत नाचयली पालखी। सत्तरेंतल्या साटरे वाठारांतल्या रानाक परतून उजो लागलो। डोंगर आशिल्ल्या कारणान उजो पालोवपी दळाची गाडी थंय वचूंक शकली ना। देखून उजो पालोवपा खातीर नौदळाचे हेलिकॉप्टर तैनात केले। नौदळाच्या मजतीन उजो पालोवपाचें काम नेटान चालू आशिल्लें। उजो लागपाचें नेमकें कारण कळूंक ना, पूण वाडिल्ले गरमेक लागून उजो लागू येता असो अदमास गोळयेच्या लोकांनी उक्तायला। सद्याक गरमी बरीच वाडल्या, ताका लागून रानान उजो लागू येता। म्हादे आनी मोर्ले गडार लागिल्लो उजो लागीं आटोपात आयला। थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपा खातीर रान खात्याक मजत केल्ल्याचें मोर्लेचो सरपंच अमित शिरोडकरान सांगलें। मोर्ले गडार जर तुमी जाण आसतले, काल उजो लागलो आमचो सांजचो। आमकां दिसतालो की भरपूर वयल्यान उजो लागात येता सकयल। सो तेजें नेमकें कारण अजून पर्यंत कोणाकूच खबर ना कित्याक उजो लागलो तो। सो हे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेजे इन्वेस्टिगेट करता कित्या खातीर लागपाचे चान्सीस आसा ते। पूण काल जशी एक आमची आपतकालीन मिटींग जाली आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर चेअरपर्सन साहेब आनी चीफ मिनिस्टरान कंडक्ट केली। तेंच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमी रातचे सगळ्या लोकां कडेन आमी एप्रोच केले की बाबा फाल्यां अशें आसा, तो उजो आमकां कसो तरी आटोक्यान हाडपाक जाय। सो सगळे आमचे लोक जे वाठारांतले आसा ते आवर्जून म्हणजे अशें इतले हांवें एक्सपेक्ट सुद्दां करूंक नासलें की इतले लोक जमतले म्हणून। खरेंच तांकां इतली आवड आपल्या नेचरा बद्दल आसा की तेंच्यांनी आयज दाखोवन दिलें की आमकां हे जे वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा ती प्रोटेक्ट करपाक जाय। ते प्रोटेक्ट कित्याक करपाक जाय, स्वता खातीरच न्हू की जनावरां आसा जे आमचे नॅचरल ब्युटी आसा ते राखोवपाक तेंच्यांनी भाग घेतलो। 2.5 सुमार आमी सक्सेसफूल जाले सगळो उजो पालोवपाक। हांव खरेंच आमच्या लोकांचे आमचे जे कोणी आयज येयल्या ह्या हेका उजो पालोवपाक हातभार लायला तेंच्या खरेंच मना पासून धन्यवाद म्हणटा। आनी आतां म्हाका अशें दिसता की हेज्यान फुडें कसलेंय जर आपतकालीन जर कितें डिजास्टर्स येयले जाल्यार म्हाका अशें दिसतलें की सगळे लोक एकठांय जावन तेजेर आमी मात करतले। उजो लागलो कसो तो सांगूंक शकना, पूण
हेजेर नियंत्रण हाडपाक मोठे कार्य म्हटल्यार लोकांनी केलें हांगासर स्थानीक लोकांनी 100 परस चड लोक थंय वचून आयज उजो पालोवपाचो यत्न केलो आनी तेंच्यांनी तितून सक्सेसफूल जाले ते. पूण हेका कारण म्हटल्यार काल माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी काल हांगा कम्युनिटी हॉलान मिटींग घेवन अग्निशामक दल किंवा बाकीचे पोलीस असो सगळ्यांक आपोवन एकठांय हाडून जे कार्य केले ते खरेंच कौतुकास्पद कार्य. कारण अशें कार्य करून सगळें एकठांय हाडून स्थानीक लोकांची मदत घेवन दोंगरा पर्यंत वचप आनी ही येदी व्हडली आग कंट्रोल करप तितलें शक्य नसलें. हेजे वयल्यान एक हें जाता एक देख सारकी गजाल की येदी व्हडली आग आसून जेन्ना सगळे लोक एकठांय येता ते केदेंय व्हडलें संकट दूर करूंक शकता हे ह्या लोकांनी दाखोवन दिलें. परिणाम तेजेर बरोच भोगचो पडलो कारण हो काजीचो सिजन आनी ह्या टायमार एखाद्या शेतकऱ्या भावाक बरोच हेजो त्रास जावंक शकता किंवा बरोच हेजो लॉस जावंक शकता. त्या कारणान अश्यो गजाली चडश्यो अवॉयड करप आनी ते बेगीन जर आनीक स्टेप घेतलेले जाल्यार ते आनी कंट्रोल जावं येताले. नेमके कारण म्हणजे कितें जाणा हे 4 दीस जाले उजो लागलेलो सगळ्यांक कोणाकच सारकी कितें खबर नासली. तेन्ना उजो व्हडलो लागलो जोर येवलो तेन्ना सगळ्यांक कळ्ळें की उजो लागला म्हणून. तेज्या पयलीं फॉरेस्टाचे थंय गेल्ले तेंच्यान सगळ्यांनी पयले उजो लागला म्हणून तेंच्यांनी पावोवपाक खूब प्रयत्न केलो पूण जायना जालो. वारो लागच्या खातीर ते फुडें फुडें वचपाक लागलो. मागीर तो स्टार्टींग केरी लागलो केरीसून मोल्ले गडार आयलो. हे काजू बागेचे सगळे उजो जो व्हडलो पेटलो जाल्यार सगळे काजू बागे सगळे वयताले. आतां आयज जर सपोज जर पालोक नासलो जाल्यार सगळे काजू बी लागून सगळे लोकांचे काजूचे लुकसाण जातलें आसलें. लोकांक खूब हेजे लॉस जातलें आसलें. पेडणे म्हालांत नेमान उदका पुरवण जाय नाशिल्ल्या कारणान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान थळाव्या कार्यकर्त्यांक घेवन बेरेस्तारा पेडणेच्या भौशीक बांदकाम विभागाक भेट दिली. पेडण्या वाठारांत नवो उदका प्रकल्प येवपाचो आसा त्या प्रकल्पाची उदकाची उपलब्धताय जाणून घेवपाक उदका स्त्रोत भौशीक बांदकाम विभाग आनी पंचायतीन जोड बसका घेवची अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केला. आतां आमी कोरगांव ते दीस गेल्ले कोरगांवचे आमी सिग्नेचर हाडलेले मागीर आमी उगवे गेल्ले त्या वाड्या वयले सिग्नेचर हाडलेले आमी मागीर तोरशा गेल्ले थंयच्या 2 वाड्या वयले आमी सिग्नेचर हाडलेले आनी ते सिग्नेचर आमी कंप्लेन करपाक गेल्ले की अशें उदकाचो प्रॉब्लम आसा. फिल्टर्ड उदक येना अनट्रिटेड उदक येता थोड्यां कडेन 4 दिसान एकदां टँकर येता आनी ते कितें आसा इश्यू आहा तो आमी तांकां कळयलो आनी सांगलो. सो एई कडेन आमी जेई कडेन इन डिटेल डिस्कशन केलें एई कडेन केलें. सो तेंच्यांनी आमकां सांगलां की न्यू प्लांट येता कितें येता. सो आमी तेंच्या कडेन आतां जॉयंट मिटींग मागल्या वीथ WRD डिपार्टमेंट वीथ PWD डिपार्टमेंट एंड पंचायत. सो हेंच्या कडेन जॉयंट मिटींग घेवन वॉटर अवेलेबिलिटी गांवांत कशी आसतली कित्याक हे जे न्यू प्लांट येतले न्यू प्लांटाचें उदक परते मेगा प्रोजेक्टांक वचपाक जायना कित्याक परते जर व्हडल्या हॉटेल इंडस्ट्रींक व्हडल्या बिल्डिंगेक जर उदक गेल्यार परते लोकांची परिस्थिती तीच जातली. सो खंय खंय कितें तांकां सपोर्ट जाय आमचे डेटा कलेक्शन करपाक नाजाल्यार लोकां कडेन वचपाक नाजाल्यार अवेरनस क्रिएट करपाक हे सगळ्याक आमची टीम आसतली RGPची टीम आसतली म्हणून आमी तांकां अश्युरन्स दिल्ले आसा. आनी एई सरांनी सांगलां की ते जॉयंट मिटींग आपयतले आनी बसतले म्हणून. हेजें कारण इतलेंच की एवरी टायम आमी पळयता की जेन्ना जेन्ना उदक जे सप्लाय आसा ते उदक आमचो उदकाचो शेअर काडटा आनी तो व्हडल्या व्हडल्या हॉटेल इंडस्ट्रींक वयतलो नाजाल्यार व्हडल्या व्हडल्या मेगा प्रोजेक्टांक वयता व्हडल्या व्हडल्या रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सांक वयता आनी आमचे लोकल आसा ते थंयच उरता. सो हें परतें रिपीट जावपाक जायना कित्याक पेडण्यांनूय आतां मोपाच्या नांवान हांगा कन्स्ट्रक्शन जातलें डेव्हलपमेंट न्हू डिस्ट्रक्शन जातलें पूण ते डिस्ट्रक्शनाचो मार आमकां बसपाक जायना इतलीच आमी काळजी घेवपाक जाय. कोविड सानुग्रह मजती खाला मये मतदारसंघातल्या 13 घराब्यांक सरकारा कडल्यान आर्थीक मजत मंजूर जाल्या. बेरेस्तारा दिवचले आयोजीत कार्यावळीत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें संबंधीत घराब्यांक मंजुरी पत्रां भेटयली. ह्या येवजणे खाला कोविड महामारीक लागून बळी पडिल्ल्यांच्या घराब्यांक 2 लाख रुपया आर्थीक मजत मेळटली. तशेंच कोविड महामारीक लागून बळी पडिल्ल्या घराब्यांक सरकारा कडल्यान मजत मेळिल्ले खातीर प्रेमेंद्र शेट हाणें सरकाराचे उपकार आटयल्या. मदत म्हणून सरकारान जे कोविडामुळे काही लोक जे पावन झाले मरण पावले तांकां मदत त्यांच्या कुटुंबाक मदत म्हणून सरकारान जे डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर
ह्या डिपार्टमेंटान एक्स ग्रेशिया म्हणजे एक टायम अशे 2 लाख रुपया मंजूर केल्ले आहा आनी आयज आमच्या मये मतदारसंघातल्या 13 विक्टिम्स जे पावन जाले तांकां आयज आमी ही ऑर्डर सँक्शन ऑर्डर रिलीज करपाक लागून तांकां सँक्शन ऑर्डर दिवपाक लागून तांकां आपयल्ले आयज आनी तेंचे नातेवाईक हांगासर येवन ही आमकां ही ऑर्डर तांकां सुपर्द केल्ली आसा. पयलीं म्हणजे आमकां दुख्ख आहा की तेंचे जे नातेवाईक जे कोविडा मुळे पावन जाले आनी आयज ते हांगासर हयात ना, पण एक सरकारान तेंची दखल घेवन तेंच्या कुटुंबाक जे 2 लाख रुपयाचे जे आर्थीक सहाय्य जे दिल्लें आसा त्यामुळे हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे चडांत चड आभारी आसा. मोले कॉलनीच्या गुळे वाठारांतल्या शिगम्याक नमन घालून सुरवात जाता. होळी घातल्या उपरांत चोरोत्सव, धोंड, करवले अशे देव अशे वेगवेगळे खेळ 7 दीस खेळटात. बुधवारा मध्यान राती सावन बेरेस्तारा सांज मेरेन करवल्यो जाल्यो. हे करवले गांवांतल्या दर एका घरांत वतात. सवाशीण बायलां कडल्यान ताची पुजा करतात. सोकारती म्हणीत आनी धोल ताशाच्या गजरात गांवचे जाणटे नेणटे तशेंच तरणाटे करवल्या वांगडा नाचतना दिश्टी पडटा. कोपार्डे वाठारांतल्या शिगम्याक होळयेन सुरवात जाता. होळी घातल्या उपरांत चोरोत्सव, घोडेमोडणी, पालखी, करवल्यो अशे वेगवेगळे खेळ शिगम्याच्या निमतान खेळटात. बुधवारा परंपरे प्रमाण देवळा कडेन घोडेमोडणी जाली. ह्या घोडेमोडणीत गांवांतले तशेंच हेर गांवांतले तरणाटे व्हडा प्रमाणांत वांटो घेतात. घोडेमोडणी पळोवपाक गांवांतल्या लोकांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लायिल्ली.
देऊळवाडो धारगळी वाठारात 10 लाख रुपया खर्च करून रस्तो बांदपाक हातान घेतला. ह्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचो शुभारंभ आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या हस्तुकी जालो. पेडणेकारांनी उदरगतीच्या कामात सहकार्य करचे अशें प्रवीण आर्लेकरान बुनयादी फातर बसोवपाक घातल्या वेळार केले. आमच्या ह्या रोडाचे आयज आमी PWDन 10 लाखाचे आमी आयज हे काम हांगासर आमी स्टार्ट केल्लें आसा. आयजसून हे काम स्टार्ट जातलें. अशेंच सगल्यांनी खंयसरूच डिवॅलपाक खंयसरूच हें करूंक दिवचें न्हू. जाता तितलें सगल्यांनी सपोर्ट दिवचो. खंयसरूच कामां ही बंद करूंक दिवचें न्हू. कित्याक चडशे लोकांचे प्रॉब्लम आसता रोडाक लागून. थोडे जाण आपले जागा दिवंक सोदिना. अशें करचें न्हू जाल्यार डिवॅलप आमचें जावचें ना हेजे फुडें. ताका लागून सगल्यांनी हातभार लावचो. सगळ्या पेडणेकारांनी आनी सगळ्या पेडणेकारांनी हे डिवॅलपाक सगल्यांनी फुडें रावचें आनी तेंच्यांनीच सगल्यांनी हातभार लायत जाल्यार हे आख्खे पेडण्याचें डिवॅलप जावंक शकता. ताका लागून सगल्यांनी सपोर्ट दिवन हे आमच्या पेडण्याचें डिवॅलप करया. आज वॉर्ड नंबर 5 देऊळवाडा थंयसर हांगासर जे रस्त्याचे काम हे करता नाल फोडला ते आमी 2009 हांगासर जेन्ना रस्तो नसलो मातयेचोच रस्तो आसलो तेन्ना हांवें भाटकारा कडल्यान थोडीशी एनओसी बी हाडून तेन्ना हांवें एक काम पयलीं स्टार्टींग काम केल्लें. मागीर आतां कितलीं वर्सां जालीं हो रस्तो पिड्ड्यार जाला. आमी आमचे आमदार श्री प्रवीण आर्लेकर सर यांनी हेचेर भर घेवन हो आज रस्तो कामाक सुरवात करता. मी तेंचें अभिनंदन करता. तेंच्यांनी अशेंच आमकां सहकार्य करपाचो. आमी तेंच्या फाटल्यान रावतले. गांवाचो विकास आमच्या जावंक जाय. बऱ्या हितून कामाचो विकास जावंक जाय अशें मानता. आनी प्रवीण सरांचें हांव अभिनंदन करून तांकां धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी हो काम पास करून हाडल्या बद्दल. ठाणे पंचायत क्षेत्रातल्या डोंगुर्ली वाठारात फाटले 3 म्हयने जाले नळाक उदक येना. गावात उदक सोडपी भौशीक बांदकाम खात्यातल्या कामगारांक कळीत केल्ले पूण ताणें आयज मेरेन ही कागाळ पंचायतीत पावयली ना अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायली. आतां गांवांतल्यो बायल्यो सगळ्यो एकठांय जावन वाळपय भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्या कडेन कागाळ घेवन गेल्या. बेगोबेग हो उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी डोंगुर्लीच्या थळाव्यांनी केला. ताणे डोंगुर्लेच्यान येयले आमी. आमकां पाणी सारकें मेळना सारकें 2-3 म्हयने जाले. आतां पाणी खोदूळ येता नळाक आनी तें म्हणून सारकें सोडिना. 4-5 दिसांनी अशें येता तें आमी खावपाचें कसलें पाणी आनी येता म्हणल्यार खोदूळ येता निवळ येना. आनी ओडती बी घरां तेंच्यानी पाणी कशें व्हरपाचें टँकराचें. रस्त्यार लायनी आहा तें येतलें पाणी न्हू टँकराचें. आतां सांगलेलें हांवें पंचायतीन उदक येता कितले 3 म्हयने जाले आतां. 3 म्हयने जाले तुम्ही उगी रावले अजून. तेंच्यांनी सांगलेलें आमी करता म्हणून. कोणी सांगलें? ते नवो पाणी सोडूंक येता तेंचे. तांकां सांगलेलें तुम्ही. तेंकां सांगलेलें. तेच विचारता. ते आपूण म्हणाले आपूण सांगता म्हणून ऑफिसांत. पाणी ना आणि पाणी एकदा येता एक टायम येता एक टायम येयना. आणि आता न्हू 4 दिसांनी पयऱ्यान असो हे टँकर येता आणि तो पाणी हे सोडटा तो येना सारको. आता ह्या 2 दिसाक तर आमकां पाणीच सोडूना आणि येता ते बी खोदू येता. आता काल आणि पयर अजिबात सोडूना. तो न्हू हे बोरिंग आता चेंज करू जाय आणि हे दुसरे कडेन मारू जाय. ते बोरिंगान मोटर फोडला तेच्या खातीर पाणी म्हणटा ते खोदू येता म्हणून. गोंयभर लागिल्लो उजो आटोवपाक येता थंयच आसा. पर्राच्या दोंगराकूय बुधवारा रातीकडेन अचकीत उजो पेटलो. सुकिल्ल्या खोल्यांक लागिल्ल्या उज्यान रातीकडेन बरोच पेट घेतलो. उज्याची म्हायती मेळटकीर म्हापशें पिळण आनी पणजेच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव मारून उजो आटोवपाक हाडपाचो यत्न केलो. म्हाका दिसता जो बाद्यान आनी आरपोरच्यान तांचे दोंगरा वयरसून जो उजो आयज पर्रा पेटोवन आमकां सकाळच्यान आमचे युवक जे जावन आसा खास करून तांकां पयल्या सुवातेर हांव देव बरें करूंक म्हणूंक सोदता. कित्याक तर सेल्फलेसली ते फुडें सरला आपल्या गांवा खातीर आमचो दोंगर वाचोवपा खातीर आमचो गांव वाचोवपा खातीर. आनी आयज मेरेन आतां मेरेन till 12:30 at night, till 1 o'clock at night, they are still on site
तशेंच आमचे फायर फायटर्स तेंची आख्खी टीम अनेकदा उजो परतून पेटलो त्याच स्थानाचेर जे आमी सकाळचे डावस करपाक प्रयत्न केल्लो तो त्याच स्थानाचेर तो उजो परतून पेटलेलो आसा आनी ते अनेकदा परतून येवन दे हॅव डावस द फायर. हो खऱ्यांनीच एक भयानक विशय जावन आसा गोंयभर. कित्याक तर गोंयभर आमी पळोवंक गेल्यार उज्याचो जो संकट उज्याचो जो डेंजर जावन आसा तो फास्ट स्प्रेडींग जावन आसा. आमी बाकीच्या गांवांत पळयत जाल्यार तुमच्या न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान इट इज सॅड टू सी सो मच ऑफ इकोसिस्टम बीइंग डिस्ट्रॉयड. फाटल्या 15 दिसांत गोंयांत 731 उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यो. राज्य उजो पालोवपी दळ खात्यान 2 मार्च ते 8 मार्च ह्या काळात उज्याच्या घडणुका संबंदीत 205 कॉलांक जाप दिल्या. सुके तणांक उजो लागप, निवासी वीज शॉर्ट सर्किट, रेल्वे मार्गाचेर स्पार्काक लागून उजो लागप ह्या सारक्या कारणाक लागून उजो लागला. 22 फेब्रुवारी ते 8 मार्च मेरेनच्या 15 दिसांत खात्याक 822 फोन आयले. तातूंतले 731 फोन उजो पालोवपा कडेन संबंदीत आशिल्ले आनी 90 हेर आणीबाणी कडेन संबंदीत आशिल्ले. ह्या 15 दिसांत राज्याक उजो लागपाक लागून 98.74 लाख रुपया लुकसाण जाले जाल्यार 1.80 कोटी रुपयांची मालमत्ता उजो पालोवपी दळान दिल्या. सोनसडा वयल्या लिगसी कोयराचेर जाता तितल्या बेगीन प्रक्रिया करतले कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगला. कोर्टान दिल्ल्या वेळा भितून ह्या कोयराचेर रेमिडिएशन करतले अशें तांचें म्हणणें आसा. आमकां फकत लिगसी कोयराचेर प्रक्रिया करपाक सांगल्या आनी तें काम आमी बेगीनूच पुराय करतले अशें बाबूशान सांगलां. All the legacy waste and all. So, if AG has given a statement that I'm sure that our department will complete it by then. See, kochro कितें कलेक्ट करपाचें आहा इज अ सेपरेट इश्यू एंड कोचरो एडिशनल जाला दॅट इज अ सेपरेट इश्यू. सो डोंट मिक्स अप बोथ इश्यूज. वॉट एवर आवर एजन्सी बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट हैज बीन गिवन to collect the legacy waste that has been collected and it will be collected within the time frame. High Court has given a directive. So as per that directive it will become. See, fully that's what I'm saying. There are two ways. No, this is the legacy waste which was there dumped old waste. So that certain I don't know what is the tonnage of that. Certain the thing that will be cleared. Whatever our agency has taken up the job, so that will be cleared. Now, additional waste that has got nothing to do with our. We don't know anything about it. Biomining things will happen. It will happen. Kai जावपाचें ना. Biomining plant will come, which is the need of the hour. Please rest assured. Kakoda has no. Kakoda there is a plant and it's already functional. Lot of basically revenue land is been asked by different panchayats and we give them as far as the requirement is concerned to set up this MRF plants and they send up the MRF plant. Because MRF plant is needed and a necessity. Otherwise, all your construction license, everything will be stopped if you don't have those facilities in place. Oh, so that will be a new thing. No, that is already there in place. So you need to have these facilities. So as garbage disposal and all those facilities you need to have. आम्ही काय करपाचें ना. It is त्यांनी पंचायतीनच धाडूंक जाय तेका. Okay. We are not deciding. They are just coming to us for as far as requirement of land. Suppose government land is available, so for them to set up their plant. That is only where our role comes. So the revenue department. Looks like that. There are so many panchayats action has been taken. Yeah, correct. Like some mercies and all some the thing was there sometime back. इंटरनेट केबलाक लागून वास्को शारात व्हडलो प्रश्न उप्रासला अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगले. केबल ऑपरेटर इंटरनेट केबल खंयच्याय सुवातेचेर घालता. सगळे केबल रस्त्यार आयिल्ल्यान वायट घडणूक घडपाची शक्यताय आसा. देखून सरकारान ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी थळाव्या आमदारान केली. बेरेस्तारा दाजी साळकर हाणें शिगमोत्सवा खातीर वेचिल्ल्या रस्त्याची पळोवणी केली. रेडी जाले. म्हाका दिसता बाय 1 म्हयन्याभरान हांगा काम स्टार्ट जातलें. आमी कार्निवलाकूच पळयलें की कार्निवलाक इवन किंग मोमोचो वयर हें करता आसतना पळयलो. हें सगळें आमी पयलींय पळयलां
सो आज आमी सहज तांकां इंजिनियरांक घेवन आयले, एक इन्स्पेक्शन करया म्हणलें. केन्ना काम स्टार्ट जातलें, एस्टिमेट्स खंय पावले हेंय विचारतले. आनी थोड्यो ज्यो वायर्स एकदम सकयल पावल्या हँगींग जाता त्यो मातश्यो वयर काडपाक जाता काय म्हणून. सो तांणी सांगलां आपल्या हिसपान ते पळयतात. आनी म्हाका दिसता हो एक शिगमो आमकां काडचो पडटलो म्हणजे असो. आनी अंडरग्रावंड केबलिंग जातकूच दोनूय स्ट्रीट्स जातकूच म्हाका दिसता कांय प्रॉब्लेम आसा. एस्टिमेट रेडी आसा आनी ताची म्हाका दिसता इट इज ऑन फायनल स्टेज. एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलूय जालें. सो एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जाली की गव्हर्मेंटाचें तुका कळ्ळें न्ही सिरियस की दोनूय रस्त्याचे अरावंड 15 कोटी सुमार जाता. आतां मदलो रोड बी धरलो जाल्यार अरावंड 20 to 25 crores जातले. तांचेर हँगींग आसा म्हणजे रस्त्यार आयल्या वायरी केबलांच्यो. ते केबल इंटरनेट ऑपरेटर जे आसा तांणी जर आपल्या राज्यूचें केलां जाय थंय काडटा जाय थंय लायता तांकां परवाय ना. 100 घेवकूच जाय जाल्यार हांवें कलेक्टराक आज सकाळीं पसून उलयलां कित्याक आज सकाळीं जेन्ना हांव ह्या रस्त्या वयल्यान वतालो तुमी हें दामोदर टेंपला कडेन पळयत जाल्यार रस्त्यार पावल्या वायर. तातूंत कोण तरी घुसपतलो आनी मरतलो म्हणून म्हाका हांव कलेक्टराकूय सांगपा आसा. हांव CMाकूय रिक्वेस्ट करता की ताचेर कितें तरी एक इमिडिएट पॉलिसी डिसिजन घेवन त्यो एक तर त्यो वायरी सद्याक कट करात. 4 दीस इंटरनेट नाका आसली. सगळ्यांक कळ्ळी कितें जीव इम्पॉर्टंट, इंटरनेट मागीर पयलो जीव. शेकड्यांनी भक्तगणांच्या हजेरेंत दिवचल शारांतल्या बोड्डेचो होमखण उत्सव बुधवारा मध्यान राती व्हडा दबाज्यान मनयलो. पुंडलीक अवर्दे हरी विठ्ठल असो जय जयकार करीत व्रत धरिल्ल्या भक्तगणांनी तशेंच देवीचो कळस घेवन अवसारी मोडान पेट्ट्या होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केले. उपरांत कौल जावन ह्या उत्सवाची सांगता जाली. श्री वडेश्वर देवाच्या वाठारांत हो उत्सव जालो. अग्निदिव्य पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली. पळयात होमखण उत्सवाची ही कांय खिणचित्रां. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे YouTube चॅनल आनी फेसबुकाचेरूय गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.